प्लस इवन जो म्युनिसिपल रेव्हेन्यू जो भायल्या भायर दुसरे कडेन वयतालो तोय हायलायट केल्लो आमी विथ रिकॉर्डिंग सगळें, पूण कांयच तांचेर असर पडना. सो त्या कारणाक लागून आज आमकां एक हें डिक्लेअर करपाक पडटा की ही म्युनिसिपालिटी डिजॉल्व केल्यार मात बरें आसताशिल्लें. मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान एक एजन्सी हें केला, सिलेक्ट केल्लो आसा, बापू सोशल सर्वीस ऑर्गनायझेशन म्हण. आनी ह्या एजन्सी थ्रू 6 वॉर्ड फातोड्डेचे, वॉर्ड नंबर 2, वॉर्ड नंबर 3, वॉर्ड नंबर 4, वॉर्ड नंबर 5, वॉर्ड नंबर 6 आनी वॉर्ड नंबर 7 ह्या 6 वॉर्डांतल्यान डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करपाक ह्या एजन्सीक ऑर्डर दिल्ली आसा. आनी त्या ऑर्डरी प्रमाणे त्या एजन्सीन तांकां म्युनिसिपालिटीक 40 आनी 5 वर्कर सप्लाय करपा जाय. आनी इन रिटर्न म्युनिसिपालिटी ताका पर वर्करा फाटल्यान 500 रुपया पर डे ह्या वेजीसांतल्यान ताका पगार दिवपाचो मान्य केल्लें आहा. पूण आज पळोवपाक गेले जाल्यार आतां 2 म्हयने जाले, 27 सप्टेंबर 2017 पासून चालू जाल्लें आहा हें डोर टू डोर कलेक्शन. एक्चुअली सेग्रिगेटेड वेस्ट, पूण ते सेग्रिगेटेड आजून पासून जाग्यार पडना, 2 म्हयने मायज जाल्ले आहा. पूण ह्याचे परस जे 45 वर्कर्स सप्लाय जावपा आशिल्ले, जे 45 वर्कर्स एक्चुअली काम करपा आशिल्ले, फक्त 30 वर्कर काम करतात. 30 वयर काम करता अशें आमकां 100% येना, कित्याक आमकां जायतले आमी कलेक्ट केल्ले आहा, एविडन्स कलेक्ट केल्ले आहा. आनी जेन्ना 15 वर्कर इन एक्सेस जेन्ना बील हांगा प्रोसेस जाता, 15 वर्करांचे 15,000 म्हळ्यार 2,25,000 धपक्याक गोस्ट वर्कर हे भुतां, ही 15 भुतां खंय आहात कोणा वाटेन आहा तें आमकां खबर ना. 15 वर्करांचे 15,000 पर हेड, दॅट इज 2,25,000 हे म्युनिसिपालिटीचे लुटपाचे पावलार आसा.